गोयची एक पंचायत सोडली जाल्यार बाकीची एकूय पंचायत दयानंद सामाजिक सुरक्षा स्किमीचे सरकाराचे नेम पाळिना। समाज कल्याण खात्यान सांगून पासून पंचायती स्किमीच्या लाभार्थ्यांचे महिन्याच्या म्हयन्याक डेथ रिपोर्ट सरकाराक दिनात। पंचायतीच्या घाळपणाक लागून मोठ्या प्रमाणात बँकेत लाभार्थ्याचे पैसे तुंबून उरतात। फक्त तिसवाडेची आजोशी मंडूर पंचायत एकूच DSS लाभार्थ्यांचो खात्याक मंथली रिपोर्ट दिता। सरकाराच्या तिजोरेक दुष्काळात 13वो करपाक सध्या पंचायती फुडे 190 पंचायतीतली फकत एक आजोशी मंडोर पंचायत सरकाराक महिन्याच्या म्हयन्याक DSS लाभार्थ्यांचो डेथ रिपोर्ट दिता। 2014 खात्यान सगळ्या पंचायतींक पत्र बरोवन महिन्याच्या म्हयन्याक लाभार्थ्यांचो डेथ रिपोर्ट दियात म्हूण सांगिल्लें। आता खात्यान परत एकदा रिमाइंडर धाडला। चडशे वेळार लाभार्थ्यांच्या मरणा उपरांत ताची घरची ती म्हायती दिनात आनी ताचे पैसे बँकेच्या खात्यान तशेच येत रावतात आनी तुंबतात। मात फकत एक आजोशी मंडूर पंचायत सोडली जाल्यार बाकीच्या पंचायतींनी खात्याचोच आदेश गुड्ड्याक मारला। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ज्यो पंचायती DSS लाभार्थ्यांच्यो महिन्याच्या म्हयन्याक डेथ रिपोर्ट दिना तांचेर एक्शन घेवची म्हूण खातें आता सरकाराकडेन विशय व्हरपाचे आसा। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। जुलय सोंपपाक पावलो तरी खोरजुव्या शेतकारांची शेतां लागना। वर्सान वर्स खंय 15 जून म्हळ्यार ते शेत लावन मेकळे जाताले। मात ह्या खेप सरकारान तांकां मशिनां दिवन नव्या पद्दतीन शेतां लावपाची आस दाखयली आनी त्रासान घाले म्हूण शेतकार बोवाळ मारतात। सरकाराची मशिनाय पावना आनी तोरवो धाडला ताकाय खंय अर्थ ना। आम्ही खोरजुवेचे शेतकार आणि आमचे कडल्यान गव्हर्नमेंटान पयले आमचे कडल्यान बी घेतले आणि ॲडव्हान्स पैसे घेतले आणि आमकां सांगले 7 तारीख तुमकां मशिनां येतली लावपाक आणि मागीर तुमचे लावन जातले। आमी 7 तारीख रावले, 7 तारखेच्यान 10 तारीख म्हणूंक लागले येतले। 10 तारीख हे म्हणूंक लागले ते अजून तुमचो तोरवो येवंक ना, पावस सामको पडोंक ना आणि अजून पासून आमची शेतां लावपाची हा। सरकार सांगता आता आमी शेतकारांक हे करता, खूप आमी सबसिडी दिता, शेतां करा म्हणून आणि सरकारूच हे फोंडान घालता आमकां। आमी पयलीं कितें पिकयताले तें ना, आतां सरकाराच्या पद्दतीन पळय आमी गेले पयले खाताले पळय तें ना। आतां आमी उपाशी मारपाची कामां केल्या सरकारांनी। सरकारान शेतकारांक त्रासान घाल्यात। वर्स पद्दतीन शेत लायताले तेय ना करून घाले। उपाशी मरपाची पाळी आयल्या म्हूण शेतकार बरेच तिडकल्यात। हो तोरवो तेंच्यांनी हाडला पळय हो लाय सारको ना, हितून गुणे आहा खूब। मशिनान घातल्या उपरांत तें मशीन चलना सामके पद्दतीन करूंक ना। तो फादरान हाडलेलो आमचे कडेन, दुसरा फादरान धाडलेलो तो लाय सारको आहा, तितून गुणे काय ना, तो सिस्टमॅटीक आहा, प्रिंटर बरें ना। कॉन्ट्रॅक्ट दिला पळय तो सामको लोकांक त्रासान घालून दिला हेंच्यांनी। उशीर करून घालो तो घालोच। आता तोरवो धाडला तो खंय बरो ना आणि मशीन ऑपरेटरूय खंय सारको ना। पोरू फादर जॉर्जान आमचे लायल्ले हांगासर आख्खे म्हणजे 14,000 हांवें दिल्ले ताका। 14,000 एक 2 दिसा भितर लावन मोकळे गेले आणि आयज आमी 15 दीस 7 तारखेच्यान ते आयज पासून हेंचे कडेन आमी फाटल्यान डेली आमची घरदार सोडून सकाळी सांज मेरेन 12 एकाक येतात आनी काम स्टार्ट करता आणि 4 2 बंद करतात आणि लोक सांगता वयल्यान तेंच्या पत्रांक वचून शेतकार कोणूच ना म्हणून हांगासर अशी हेंची फटींगपणां जाली आणि आज आमकां त्रासांक घातले हांगासर। सरकाराच्या जावं सरकार दितो आनी आमी शेतां करतले म्हणून आमी केन्ना शेतांच करूं ना। कितलीं वर्सां जालीं अंदू हे येयले आमकां मेवळे पिवळे आणि तुमची म्हणले शेतां नवे पद्दतीन करून दिता म्हणून लागले आमी। आणि तुमची म्हणली शेतां 9 तारीख जाल्यार 8-9 तारीख मेरेन म्हणल्यार 10 तारीख सगळी ल्हान जातली। आमी आपले रावले हेंचे उमेदीर, कित्याक आमची शेतां आतां बरी जाताली म्हणजे आमकां कोण पळोवया। आता जुनाची 9 तारीख सोंपली, जुलयाची सोंपली तरी हेंचो पत्तोच ना। आमची आतां शेतां थंय बेकार आहा। आमी केन्ना जुनाची 15 तारीख म्हणजे शेतां सगळी ओपून बिपून सगळे वयर सरताले आमी। शेतकार आता सरकाराकडच्यान लुकसाण भरपाई मागतात। आता आमी इतके दीस रावले न्हू आणि जर तर अजून लावन जायना जाल्यार लास्ट आमी कालूय सांगला फोन करून पणजे हेड ऑफिसान आमी ओपन नर्सरी आमकां दिल्या ती आमी व्हरून ऑफिसान दवरतले थंय सगळी। तेंच्यांनी मागीर तो लावन आमकां कितें आहा तें दिवपाचें। आनी आमी 3 जमीन केल्या, हे आयज येतले फाल्यां 3 जमीन केल्या, तो आमकां खर्च कितें आमचे कडेन बिलां सगळी आमी आतां मागीर डिटेल ऑफिसान दितले पणजे डायरेक्टराक। एके वटेन सरकार सबसिडीची आशा दाखयता, एका वटेन शेतकामांक माकना दिता म्हणून सांगता। मात नेमकी शेतां लावपाची तेन्ना जाय तो आदार ना। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडते। घेऊया एक ब्रेक।